प्रितीच्या बाबून तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 14वी चीट, पयली वड आनी 7 ते 11 पर्यंत. आनी काल आमी 1 ते 6 वळीन कितें पळयलां की एक फारिजियो जेजूक आपल्या घरा कडेन जेवणाक आपयता आनी थंयसर जेजू एका मनशाची पिकोवणी करता. तो जावन आसा साबाताचो दीस. आनी आयज जेजू त्याच जाग्यार हा, फारिजियाच्या घरान हा. आनी पयले वड जागे कशे भाशेन विंचून काडले ते पळोवन जेवणाक आपयल्यांक जेजू अशी एक वपार सांगली. तो कितें म्हणटा, तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून मानाची सुवातेर बसनाका, कित्याक तुजे वोन ओदीक मनादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडेक आपयला जाल्यार जायत आनी तुमकां दोगांयकी आपयत तो थंय तुमकां म्हणत तुजी सुवात हाका दी आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. ह्या पासत कोण तुका जेवणाक आपयत तेन्ना वचोन निमाणे सुवातेर बस. हे परी तुका आपयलो तो येत तेन्ना तुका अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयली सुवातेर वचोन बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या हुजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालती जाता तांकां देव उंच काडटलो. भाव भयणीनो, आमी फक्त आमच्या नियाळ ह्या 11 वडीर करुया. जेजू कितें म्हणटा, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाली उडयतलो आनी आपणाकूच खालती जाता तांकां देव उंच करतलो. भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां खालते रावपाक आपयता. कित्याक आमी जाणो की जेन्ना आदामाक रोचलो, इवेक रोचलो तेन्ना पयलें पातक कसलें जालें? हें पातक जावन आसलें उंच रावपाचें. ताका म्हणटात प्रायड. आनी भाव भयणीनो, देवान आदामाक सांगलें तुका सगळें हांव दिता ह्या संवसारांत, पूण एकूच झाडाचें फळ खायनाका. पूण मनशाक तेंच फळ जावंक जायलें. आनी ह्या भाशेन ह्या पातका पासत आख्ख्या मनशापणाची नाश जाली आनी जेजू घेवचो पडलो ह्या संवसाराक. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खालती रावता, खरेंच आमी खालती रावता म्हणजे देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर पाळटा. आमच्या मनान आमच्या मनान कितें आहा तें आमी करीत जाल्यार आमी केन्नाच खालती रावंक जावची ना. आमी आमचेंच पळयत जाल्यार देवाचें कितें उतर म्हणटा तें दुसऱ्या पेल्याक बरें करपाक पावोंक जावं जाल्यार आमी करना तें जाल्यार आमी आमचेंच पळयता, आमचोच फायदो पळयता. असले मनीस खालती रावंक पावना. जेन्ना आमी कसलें काम करता, कसलो प्रोजेक्ट करता, इगोर्जेन, आमच्या कामा ऑफिसान, आमच्या कुटुंबांनी जेन्ना आमी कितें करता आनी आमी जें करता आमचो फायदो जावपाक, आमचें नांव व्हड जावपाक, हो मनीस खालतो रावंक जायना. कित्याक जें आमी करता आमी आमचें व्हडपण दाखोवपाक करता. आमकां जाय मनशांचो मान, आमकां जाय मनशाची शाबासकी आनी सगळे वजीर आमकां सगळ्यांनी आमकां व्हड मनीस अशें सजमोन. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कितेंय करता आमी करूंक जाय तें अहें की सगळो मान जो आमी दिवंक जाय तो देवाक दिवंक जाय. कित्याक आमचें सगळें आमचें जिवीत आमी आतां जे आहात जाल्यार आमकां जें देवान दिलां हें सगळें देवाचें. आमचो जीव देवाचो, ताणें सगळें आमकां दिलां. आनी जें आमी घडोवंक पावता बरें तें आमी सदांच
देवाक मान दिवंक जाय, देवाक वाखाणणी दिवंक जाय, देवाची महिमा करूंक जाय. आनी बाबा जो मनीस हें करता तो खरेंच खालतो रावता, कित्याक तें सगळें जें बरें ताका जिवितान मेळटा आनी तें बरें करून पावता तें देवाक तो आर्ग आनी वाखाणणी दिवन करता. आनी खरेंच खालतो जो रावता देव ताका उंच वाडटा, ताका सदांच देवाची शाबासकी मेळटा. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, हे आमी खालती रावपाक देवाचें उतर सदां आमच्या जिवितान पाळूंक आनी आमचो मोग देवाचो आनी पेल्याचो वाडून जावपाक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान हें आमचें मागणें जावनी, हें आमचो थाराय जावनी, हें जावनी आमचो सदांचो दिसपट्टो निचोय आनी कोरणी. तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां म्हाजी जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.